गीत घेऊया पेज 10 A21. नवे गीत रोजून गा परमेश्वराक वगानात शेकान शेक प्रितुमे ओर देवाक सोल गितां गायात परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोन आगोडात वयर काडात नांव देवाचें परगटात तारून ताचें. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. ह्या मेसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवें आसूं. प्रितीचे म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पाप साहेबाच्या इंतेन्सावा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेन्सावा जावन आसात, जे पासत ह्या मिसान वांटो घेवंक आमी हांगा हाजीर म्हूण जाल्या, देवाच्या भावार्थान सदांच फुडें वचूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयचे सगळे इंतेन्सावा पासत आमी मागणी म्हूण करुया. देवाची शुभम आशिर्वाद सदांच सगळ्या मनशांचेर जे कश्टावलेले आसात, जेंच्या जिवितांत दूख त्रास आसात, जे हॉस्पिटलांत बी आसात, तांकां देवाचे स्पर्शान ते बरे जावंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच आयची वाचपाक जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत वळखून तो जावन आसा देवाचो पूत म्हूण आनी सदांच तो आमच्या वांगडा वावुरता तें वळखून तेच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक म्हूण आमकां आपयता. तरी पूण ह्या संवसारान हो संवसार देवानूच आमच्या हातीन रोचून म्हूण दिला आनी अधिकारा वरवीं आमकां तो फुडें व्हरूंक तो सदांच भासायता. तरी पूण संवसारी जिवितांत जियेत आसतना ह्या वस्तून फाटल्यान आमी धांवता आनी पातकांनी म्हूण उरता. तर आमच्या अंतस्करणा भितर सगळीं ज्यो पातकां जावन आसात, त्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सोर पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्तां काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, आमी तुका उलो मारता, आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. हेब्रेवांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी उलयता त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान देवदूतांचे आदीन करूंक ना. एके सुवातेर कोणें अशें बरयलां, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय आनी सगल्यो वस्तू तुवें ताच्या पांयां तळा घाली. सगल्यो वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्यो जाल्यार ताचे काळ घालिनासतना कांयच एक दवरूंक ना. खरें म्हणल्यार सगल्यो वस्तू ताच्या काळा आसात म्हूण
आमी आजून पळयना. पूण देवदूतांवन मातसो ल्हान जालोल्याक म्हणगे जेजूक ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेन आनी पोरजोळान बोल्लोलो आमी पळयता. देवाच्या उदार कुशे प्रमाणे ताणें सगल्या मनशां खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगल्या वस्तूंचो ओरोंब आनी शेवट जायत्या पुतां दुवांक वैभवां व्हरूंक सोदतालो देखून तारणाचे वाटेन तांकां चलयतल्या फुडारीक ताणें पयलो कश्टां वरवीं सपूर्ण करूंक जाय आसलो. कारण पवित्र कोत्ता तो आनी पवित्र जातात तीं एकाच मुळांतान उपजतात. हेच खातीर तांकां आपली भाव भयण म्हणूंक तो लजेना. देखून तो अशें म्हणटा, म्हज्या भावां भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाखाणटलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावनी तुज्या हातांच्या रोशनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. तुज्या हातांचे रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. तुज्या हातांचे जबाब तुज्या हातांच्या रोशनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. तोरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोशनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तळां दवरलाय. जबाब तुज्या हातांचे रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. मेंढऱ्यां गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यंत एणे तेणे उपतलीं. वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकाक फिरतलीं. दर्यांतली मासळी सगल्यांच ताच्या आदीन केल्याय. जबाब तुज्या हातांचे रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. उद्गार Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy. तांचें उतर कशें न्हय, बोगोर देवाचें उतर कशें. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सान मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शिश कफरनांव पर्यंत गेले आनी सणवार पावतूस जुदेवांच्या देवस्थानान भितर सरून तो तांकां शिकूंक लागलो. आनी ताचे शिकवणे विशयी लोक अजाप जातले, कित्याक धर्मशास्त्रा भाशेन न्हय पूण अधिकार असलेल्या परी तो तांकां शिकयतालो. मेल्लो आत्मो बसलेलो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानान आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजरेतच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणोय, देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेल्लो आत्मो ताका फडफडून आनी मोठी बोब मारून ताच्या वेलो भायर सरलो. सगळो लोक
अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतलो, हे आनीक कितें? नवी शिकवण ही आनी अधिकारान दिल्लोली मेल्ले आत्म्यांक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. आनी रोखडेच गालिलियाच्या आख्या प्रांतान ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हण करता, आख्खो संवसार जेन्ना सर्वेस्पर देवान रचलो, तेन देवदूतान परी अधिकार दिवंक ना, पूण त्या आख्ख्या संवसाराक सांबाळून राखूंक तेन मनशांक तो अधिकार म्हण दिलो. त्याच भाशेन ह्या दिसांनी आमचें जिवीत आमी जियेता तेन्ना देवान पवित्र आत्म्यान आमकां सगळ्यांक भासायलोले आसा. पवित्र आत्मो सदांच आमच्या मनान, आमच्या काळजान ज्यो वेगवेगळ्यो चिंतना येतात ते वरवीं कितें बरें, कितें सर्वेस्पर देवा सरशी कितें सारकें जावन आसा तें आमकां दाखयता. आनी तेच वरवीं जर आमी पवित्र आत्म्यान आमचो सगळो कितें संवसार आनी आमचें जिवीत जर तेच्या हातीन म्हूण दवरता, तर आमकां तो सदांच जेजूच्या उतरा वरवीं जिवंक म्हूण आमकां वाट दाखयता. आनी तेच आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां दिश्टी म्हूण पडटा. जेजू पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सदांच आपल्या सर्वेस्पर देवाची आज्ञा पाळून अधिकार मेळ्ळो ते भाशेन दुसऱ्यांक तो सदांच उजवाडान म्हूण हाडटलो. मनशांच्या जिवितान जे दूख, त्रास आनी जे कश्ट आसले ते समजून तांकां तो सोडवण दितालो. तशेंच आमच्या जिवितान जेन्ना त्रास, दूख, कश्ट येतात, आमी मागणें करता भावार्थान, तोय आमकां सोडवण दिता आनी तेच वरवीं परतून आमकां एक नये जिवीत जिवंक पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरता. पूण आमच्या जिवितान आमी बरेच फावट मागणें करता, मागण्यांनी रावता आनी तेच वरवीं आमकां जेजू कोण जावन आसा तें केन्ना केन्ना आमच्यान समजूंक जायना. जे भाशेन मेल्लो आत्मो बसलेलो मनीस जेजूक वळखून तो पवित्र भक्त जावन आसा म्हूण मानून घेता, तेच वरवीं आमच्या जिवितान जेजूक आमी खंयचो स्वाद म्हूण दिता. जेजूक आमी पयले स्वातेर दवरता काय आमी फकत आमच्या मनांतल्या चिंतनांक एके भाशेन धरून आमी त्या वरवीं आमचें जिवीत जियेता तेचेर आमी नियाळूंक जाय. जर देवाक आमी सदांच भक्तीन मागणी करता आनी ताका पयलो स्वाद दिता, तर सदांच आमी देवाचे कुशे प्रमाणे जिवंक जाता. तर ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना जेजूक आमच्या जिवितान वळखून तेचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक आमी ह्या मिसा बलिदानान देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तशेंच ह्या आख्या संवसारा पासत आमी मागणी करुया. सर पदवीदारा आनी काकुतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अपुर्मीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवाळायेन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतर लाखायन येवंक आनी हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 32 C11.
म्हज्या भावा भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रार्थुया. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानून तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावो आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळून दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सरताय, आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळाक तुवें रचलाय, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकी केलोय. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करतात तुजी सेवा. पृथ्वीचेर तुका वाखाणतात तारण मेळ्ळली तुजी पोरजां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजतात तुज्या संत भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूता सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पोवीत पोवीत, पोवीत पोवीत दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मारूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर भोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारुरतले. हे म्हजे उडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगोटुया. तुज्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. ह्या वेळार आमच्या घरांतल्या सगळ्या मेल्ल्यान पासत आमी मागणी करुया. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत झुजय, भाग्यवंत दोरमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा
सर्वोंदोन आणि वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडूनणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडूनणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरयतां. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजेर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया, पेज 75, D47. Soy primo guasta, toi de
प्रार्थुया. सोर पदवीधरा देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घोटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावन आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानूं हें आमी खालतीपणान मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 93 F17. पोवी पेट मेसाची